जागृतता वाडली आनी वेगवेगळ्यो गजाली करपा खातीर पावलां उचलली. ताचोच रिव्ह्यू घेवपा खातीर आज सगळ्यात पयलीं देव दामोदराचें दर्शन घेतल्या उपरांत ज्या म्युन्सिपाल्टीक येवन ते सगळ्यांचें आयकून घेवपाचें आनीक आमकां ताका रुथलेस कंटेनमेंट करता आनीकूय कडक एक्शन कितली घेवपाक जाय तितली घेवपाक जाय. आनी ती जर घेतले जाल्यार तुमकां सगळ्या लोकांक आमचे आमदार मंत्री आनी कावन्सिलर्स लोक आनी प्रशासनाचे अधिकारी हाका सगळ्यांक विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी घेवपाक शकना. सगळ्यांक विश्वासान घेतल्यार आमी पणजे बघतो आनी हांवें डिक्लेअर केलें की मला लॉकडावन तशें जावचें ना. बेजीक ग्रावंड रियलिटी कितें आसा तेन्ना समजून घेतले ताज्या उपरांत आमकां तें डिक्लेअर करप शक्य ना. म्हणून पयलीं हांव आजुनूय सांगता दीस इज अ लोकल ट्रान्समिशन, दीस इज नॉट अ कम्युनिटी ट्रान्समिशन. लोकल ट्रान्समिशन म्हणजे कितें तर एखाद्या लोकल एरियेत एखाद्या वार्डात किंवा एखाद्या पर्टिक्युलरली त्याच झोनात तें ट्रान्समिशन आसा म्हणजे ते लोकल. चुकून जर मंगूर हिलावयलें आमकां वाशपूरच्या दुसऱ्या म्हणजे आतां वार्ड नंबर 11 आनी 17 आसा. फाल्यां सकाळीं जर आमकां वार्ड नंबर खंय तरी तेच्या तेंकोन नात वार्ड नंबर 1 कदाचित आसतलो तो ताका कांयच संबंद ना. थंयसरूय जर पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळे आनी तो भायरसून येयलो ना, गोंया भायरसून कोणूच येवं ना आनी कांयच ना आनी पॉझिटिव्ह मेळ्ळें. आतां आमकां पॉझिटिव्ह कालूय बी आमकां पॉझिटिव्ह कदाचित मुंबयचो खंय येयलो मेळ्ळा पण वास्कोन न्हू, तो कदाचित म्हापशां रावता. म्हणजे आमी हें ट्रान्समिशन थंय गेलें हें म्हणूंक शकना. परत सांगता जेन्ना आमकां वार्ड नंबर 11 आनी वार्ड नंबर 17 ट्रान्समिशन जे दीस आमकां वार्ड नंबर 1 एरियाचेर दिसतलें तें कम्युनिटी ट्रान्समिशन. म्हणून हो लोकल ट्रान्समिशन आनी कम्युनिटी ट्रान्समिशन हेच्या मदलो तो फरक आसा. मांगूर हिलाचेर जें आसा इट इज अ लोकल ट्रान्समिशन. ताका लागून मांगूर हिल हो कंटेनमेंट झोन म्हणून आमी डिक्लेअर केलो. हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्या उपरांत थंयसर उदर हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे सगळें A to Z टेस्टिंग फेसिलिटीज तेणी सांगल्या त्या प्रमाणे लोकांक ग्रॉसरी दिवप सगळी काळजी कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, आमचो SP आनी तो CO हे सगळे जाण घेतले. दुसरी म्हत्वाची गजाल मंत्री बाब मिलींद नायक हेंची सांगली प्रत्येकाक दिसतलें टेस्ट करून पळया सगळ्यांक जर आमी टेस्ट करून केलें जाल्यार प्रशासनाचेर आनीक चड बापा कालुशन करून घेतलें बरोबर आसा तेच्या खातीर तेन्ना स्टाफ मंगूर हिलाचो आसतो रिस्क आशिल्ली तेणी टेस्ट करून घेतलें बरोबर आसा. ताच्या संपर्कांत केन्ना तरी येयलो आसता म्हणून तेणी टेस्ट करून घेतलें. पण आत्ताचे घडीक सगळ्यांनी टेस्ट करून धांवपाची गरज ना. दिसता तुमी स्वताक सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेयात, होम क्वॉरंटायन करात आपल्याक. आपलो तेच्या केन्ना तरी संपर्कान आयलो, आपल्याक 4-5 दिसांनी खंय तरी मातसो सुद्दां फिवर आयलो, तुमी चलान टेस्ट करून घेयात. तुमकां कावन्सिलर आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी सांगलें तो नांवां दितलो ताका प्रायोरिटी मेळटली ताका टेस्टूय करतलो. आयज 5ची रिपोर्ट काडटले ताचो रिपोर्ट आमकां सांजचो पर्यंत सगळो कळटलो. बाब कालुसांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे ताजो रिपोर्ट येवनी, ताजो रिपोर्ट येयल्या उपरांत ताची स्थिती कितें आसा तुमकां परत सांगलें की आमी 75 लोकांच्यो टेस्ट तुमच्याच बार्मागुवा ह्या परिसरांतले केले जे बार्मागुवा तालुक्यात बार्मागुवा जिल्ले न्ही वार्ड नंबरांतले न्ही हे भायले लोक आशिल्ले. कदाचित तेंच्यांनी तुमकां सांगूंकूय नासतलें हांवें टेस्ट करून घेतल्या. आमी 75 लोकांच्यो टेस्ट केल्यो ह्या पुराय परिसरांतले जे मंगूर हिलांतल्या लोकांच्या संपर्कान आयले ते नेगेटीव आयले. हांव करपाक जाय म्हणटा ते नेगेटीव आयले म्हणजे हेजो अर्थ मंगूर हिलाच्या भायर इन्फेक्शन वचूंक ना. म्हणून आमी सगळी प्रिकॉशन्स जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय तितकी सगळी प्रिकॉशन्स घेता. तुमचे जर गरज लागली फाल्यां आमकां लॉकडावन डिक्लेअर करपाचें किंवा आमकां थोड्योश्यो मार्केट प्लेसीस बंद करपाच्यो, खंय गर्दी जाता थंयसल्यो प्लेसीस बंद करपाच्यो जाल्यारूय बी सरकार जे कलेक्टराच्या मार्फत ते आमी डिक्लेअर करतले. पण अजून डिक्लेअर करूंक ना. हे हांव गेल्या उपरांत जाल्यार परत गर्दी पडत परत सांगता अजून आमी डिक्लेअर करूंक ना. ज्यो कितें स्टेप बाय स्टेप म्हणजे तुमी तुमचे सजेशन्स आयकून ज्यो ज्यो आमकां गजाली करपाक जाय तुमकां विश्वासान घेवन स्टेप बाय स्टेप त्यो गजाली आमी करतले. आनी ताच्याय फुडें आमकां चड प्रमाणांत स्ट्रिक्ट कितें तरी एक्शन घेवची पडली पुराय वास्को सिटींत जाल्यार ती गरज लागली जाल्यार ताज्या उपरांत आमी घेता. पण तुमी प्रशासनाचेर विश्वास दवरात, तुमी प्रशासनाक सहकार्य करात आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप तुमी सगळ्यांनी लोकांक त्या बद्दल एड्युकेट करचें पडटलें, अवेरनेस करचो पडटलो. ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी कावन्सिलर म्हणून, तुमी प्रशासनातले अधिकारी म्हणून किंवा तुमी जबाबदार नागरीक म्हणून आनी तुमी जबाबदार पत्रकार म्हणून तुमी सगळ्या लोकांक अवेर करचें पडटलें.
तत्कालीन लोकांची टेस्ट ही 100% 2 दिसां भितर कंप्लीट जातली. नंतर 3 दीस जाले पण ती कंप्लीट जातली. कारण ते करता आसतना आमी भायरसून येवपी गोंया भायरसून येवपी लोक जे आसात, मुंबय आसतले, कर्नाटक आसतले आनी खंयच्यान, हांच्योय टेस्ट आमकां वेळच्या वेळी कारण रिस्क आसल्या कारणान त्योय टेस्ट कंप्लीट करच्यो पडटात. दिसाक जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 2000 टेस्ट आमी कंप्लीट करतात. मागीर जे ट्रेनीन येवपी आसतले किंवा प्लेनान येवपी आसतले, आउट ऑफ इंडियातले लोक आसतले, ह्या सगळ्यांचे त्यातली खंयची पयली करप खंयची मागीर करप हेजें जज करता आसतना आमी 2 दिसां भितर मंगूर इलावेल्यो सगळ्यो टेस्ट करतात आनी ताका आमी जशें डेप्युटी आपल्या कलेक्टरान सांगलां आमी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. मंगूर इलावेल्यान म्हणजे आमी एक सुद्दां मनशाक भायर येवपाक दिना. म्हणजे SP सावथ आमच्या रत्नपुरा PI आनी ते सगळी काळजी घेता. ते 24/7 तांचे थंयसर आसा. लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. त्याय लोकांनी जे आसा पळय मंगूर इलावेल्या भायर सरचे न्ही. ओके. आनी तांकां जी जी गरज आसा त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे दुधा पासून ते ग्रॉसरी पर्यंत थंयसर सप्लाय करपाची चेन जी आसा ती आमी एस्टाब्लीश communication. We are saying that Mangur Hill is the containment zone, but you should not get fixated with the name Mangur Hill. One family was positive and it spread in the neighborhood from that family. So we have declared a containment zone and that area is sealed. In this area we are testing everybody. Already 600 persons have been tested. Today we are testing another 500 persons. Okay. At the same time, we advise people who are in the vicinity, in the buffer zone, to observe their health condition. If someone gets symptoms like fever or headache or breathlessness, then you must call us immediately. Okay? Let us understand Goa is too big. Mangur Hill is a small area. Containment zone is declared only for minute monitoring and observation. So we are paying our attention in that particular area because we assume, we are confident that it has not gone beyond that particular area. However, we cannot take any chance. If anybody in the vicinity has this kind of symptom that you are having constant fever or cough or breathlessness, please call us. This is what we are saying.